पास्काच्या जागरणाच्या पवित्र राते दिसा तुम्ही ही उतरां ऐकल्यात. ख्रिस्त काल आणि आज, आरंभ आणि शेवट, अल्फा आणि ओमेगा. असली उतरां आयकून भोव अपुरबायची पास्काची वाट जलची आमी पळयला. आणि त्या पास्काच्या वाटेंतावन आमी सर उजवाड घेतला. तो उजवाड आज आमच्या संवसारांत, आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या मदगांत उजवाड जावन आसा. तोच आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त. आणि त्याच स्वामी जेजू क्रिस्ता विशीं आज बापो अशें म्हणटा, जो कोण म्हज्या पुताक वळखता, मानून घेता, स्वीकार करता, ताका सास्तीक जिवीत मेळटा वा फावो जाता. वय, कोणाक सास्तीक जिवीत नाका? कोणाक सास्तीक जिवीत जियोंक नाका? पूण सास्तीक जिवीत म्हळ्यार कशें? तें कशें जगचें, कशें आपणावचें? खंडीत जर तर आमी सर ह्या सांजेच्या वेळी हांगासर आसा, आमच्या जिवितांत एक शेवट आसा, एक कारण आसा. ह्या कारणा पासून आमी हांगासर आयल्या. तें कारण, ह्या शेवट, ह्या उद्देश ते फावो जावच्याक वा मेळच्याक. हर एका व्यक्तीचे, हर एका मनशाचे शेवट ह्या ध्येय दुसरो जावंक पुरो. पूण आखरेक तो शेवट एकच जावंक जाय, जे कितें आज वा आत्तां आमी आयकलें, सास्तीक जिवीत जगच्याक. पूण देव कितें म्हणटा? तो व्हरतें काय आमकां कंडिशन दिना, या व्हडलें आमकां सॅक्रिफीस त्याग कर न्हू असलें जिवीत जीजेत म्हूण सांगना. तो फकत म्हणटा कितें? जो कोण पुताक सत म्हणटा, म्हणजे जे कितें आपल्या बापान पूत ह्या संवसारी आयल्या उपरांत ताका तें दिला, तो उपदेश, ताका दिला तो संदेश, ताका दिला ते मिसांव, त्या मिसावांत आमी वांटेली जायचे म्हणून ताणें आमकां आपोवन दिला. पुताक सत म्हणचें म्हळ्यार फकत आमी उतरां म्हणचें न्ही, जेजू हांव तुका सत म्हणटा, जेजू हांव तुका पातयेता, जेजू तुजेर म्हाका विश्वास आसा, तें न्ही. तें फकत आमी उतरान सांगचें. या म्हजें फकत तोंड उलयता. पूण जें कितें हांव सांगता, जें कितें हांव म्हणटा, जें कितें हांव उलयता, त्या उलोवण्यांत तें म्हज्या अंतस्कारान येवचें. जर तर उतर म्हज्या अंतस्करणान स्वाकुशेन ते भायर येता ना, त्या उतरा वयर म्हाका पातीन आसा, बरवस आसा, आनी त्या उतरा वयर हांव चलोन आसा, उबें रावला. तेन्ना जें कितें आज आपल्या बापान पुता विशीं सांगलें हांव मानून घेता. तर मोगाच्या भावांनी भयणी अशें म्हणटा आसतना सगळें स्वीट न्ही, सगळें गोडशें न्ही. तशें म्हणटा आसतना कशें आपल्या बापान आपल्या पुताक, कित्याक ह्या संवसारांत इतलो मोग केलो गे, सगळो त्याग साखरी म्हणसून लेखून हांगा धाडिल्लो. कित्याक ताका आपुणी पळोवन, ताची देख घेवन आमचें तें परिवर्तन जावं दी, आमचें तें बदलावण येवं दी, आनी आमचें तें एक रोल मॉडेल म्हणून एक हातेर आसून दी म्हणल्यार इराद्यान ताणें धाडिल्लें. पूण ताका कितें जालें? एक पंगड ताका फॉलो करतले, फाटलाव जावन आसले, आनी एक पंगड हर एक संदर्भार, हर एक स्टेजीर, हर एक हांतर ताका नेगार करतले, ताका वायट रावतले, ताका आड रावतले, जे कितें सांगता तें पातयेन जातलें. ताच्या बदलाक निश्ठूर जावन रावले. देखूनच उपरांत जेजू म्हणटा आयच्या सुवार्थेंत, जो कोण पुताक काळ जायना
ताका सासते जिवीत मात फावो जायना मात्र न्ही पूण देवाचो क्रोध आपणाचेर हाडटा. देवाचो राग आपशन्स आपचे ते भोगता. कित्याक इतल्या मोगान त्या सरस्परान आपल्या पुताक आमचे खातीर हांगा धाडिल्लो. तुका आनी म्हाका साल्व समाजाक, तुका आनी म्हाका एक नवें जिवीत जियोवच्याक, तुका आनी म्हाका एक उजवाड जावन आयलो आसता त्या उजवाडाचेर हांवें रावच्याक. पूण तो उजवाड म्हज्या जिवितांत नीज जावन रावला गी. तो उजवाड म्हाका वाड दिवंक सकला गी. त्या उजवाडांत हांव जियोंक सकला गी. वय सबार पोटी हांव आशेतां, हांव चिंत्तां म्हाका तशें करूं जाय, अशें रावूंक जाय. तेन्ना मात्र म्हज्या जिवितांत संतोश आसा, म्हज्या जिवितांत शांत साबान आसा. पूण कितले फावटी हांवें तें चिंतिल्लें, आशेल्लें, वय म्हूण देखलें, पूण हंता हंतर कितें म्हाका ब्लॉक जातालें, कितें म्हाका हर्डल्स बरें भोगतलें, कितें आट रावले बरें भोगतलें. एक वस्त कितें जावंक पुरो, म्हजी पातये न्ही गी, म्हजो विश्वास गी, म्हजो भावार्थ गी, म्हजो भरवोसो गी. कितें आमकां हांता हांताक कितें आमकां हर्डल जावन रावतलें या ब्लॉक जावन रावतलें. कितें तेंच देवाचें उतर गी. त्या बापाक त्या बापान दादल्या पुताचेर पातयेनी आसूंक ब्लॉक जावंक पुरो. कित्याक हांव साबार वर्सां कितेंच कश्ट जावं, आनवर जावं, पिडा जावं आनी कितें संकश्ट नासतना नासलो, चोर सांगते सारकें वेतलें. तें जाल्यार म्हजें जिवीत इतलें सोंप्यान वेतलें, म्हाका तें पळोवंकच वचोना, कळोवंकच जावना. कस म्हळ्यार कितें, भावार्थ म्हळ्यार कितें. कित्याक हांव जल्मावन एक क्रिस्तांव जावन देखून कितें कस नाच हांव जियेतलो. पूण अचानक ह्या सडन म्हणले बरी कितें म्हज्या कुटुंबांत या म्हज्या जिवितांत म्हज्याच लायफांत घडलें. ते येत आसतना ते फूड करूंक या फेस करूंक या मानून घेवंक म्हजें तें त्राण ना, म्हजें तें बॉल ना. कितें म्हाका एकादो दुबाव, एका तरेन खावचें न्ही, कितें म्हजे बरें सुकलें बरें भोगतलें, तितलें देर नातलें. हें देवान दिल्लें एक ल्हानशी काणीक, ह्या ल्हानसो कुरीस म्हळ्यार चिंतूंक म्हाका देर नातलें. ताच्या बदलाक खंयसर आसा म्हजो जेजू, खंयसर आसा म्हजो देव. इतलीं वर्सां हांव तेजे सांगता आसलो, ताणें सांगलें परिपूर हांवें केलां, ताचो पाटलो तर जावन जियेलां. पूण आज कित्याक हो कुरीस, आज कित्याक ही पिडा, आज कित्याक हें संकश्ट, हाका जाप म्हाका मेळो ना. कित्याक हांव संतोश नासलो, शांत समाधान नासलो. कस म्हळ्यार कितें कळीत नासलें, कुरीस म्हळ्यार म्हाका समजूं नासलें. पूण मोगाच्या भावानी बायने कोण तूं ल्हान तावन तूं ह्या दोनी संतच संतोश, दूख, बेजाराय, कश्ट आनी कितें सूर संगतीनी मेतेर जावन हांव व्हड जाला. ह्या संदर्भांनी म्हजो भावार्थ घट आसलो. कित्याक जर तर त्या बापायन धाडिल्ल्या पुताकच ते कुर्साचे फर्मान फावो जालें, थंयसर त्या 2 किल्यांचो तो उमकळ्ळो, थंयसर तें रगत वाडलें, तरी ताणें देर साडून ना. ताच्या बदलाक त्या दुस्मनाक ताणें बक्षिलें, सांगून बापा ते कितें करतात मग ते नेनांत, तांकां कळीत ना, ती तेंची अस्कतकाय देखून तांकां बक्षी. वळे असलें उतरां म्हणलो आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त. ताका पळयता आसतना, ताचे मरण आमी चिंता आसतना आमचें कश्ट कितलें व्हड हें आमकां समजता गी ना. हें समजूंक कश्ट कित्याक आमचें तें आसचें फकत मनशा सायंब. देखून देवान आपल्या पुता धाडटा आसतना ताचे ते 2 सायंब आसले. एक आमचे बरीस मनशा सायंब आसले, पूण आनी एक दैवीक सायंब. ते दैवीक सायंब आमी जोडचे तर आमचे थंय थोडे
शर्त आसूंक जाय. ती शर्त म्हळ्यार देवान दिली वो अपुर्बाची शोगुणां ती मानून घेवची, ती समजून घेवची आनी त्या शोगुणा वयर आमी जियोवचे. आनी तेन्ना मात्र आमची आत्मीक जिवीत, आत्मीक पयन आनी आत्मीक नडते एका वाटेन वता. त्या जाल्यार हिंसर ल्हान ल्हान कश्ट संकश्ट येता आसतना आनी हांगासर दैवीक प्रेरणा मुखांतर म्हाका धैर्य मेळटा आसतना हांव तें मानून घेवंक हांव काळतो जाता. ते वय म्हण सांगून सर बापा तुजी खुशी तर हांव तें वयता, बापा तुजी खुशी तर हांव स्विकारचिता. पूण म्हज्या स्वार्थ लागून न्ही, भागार तुवें दिली ती ल्हानशी काणीक. पूण तरी थोडे फावटी वो कश्ट जाता. कित्याक कशें जाल्यार रे म्हाका सोंसूंक जायना तितलें कश्ट. वय म्हाका हांगासर रावून सांगूंक सुलाभ, पूण तो भोगता अनुभविता ताका मात कळीत तें भितरलें कश्ट, ती दूख समजूंक जाय जाल्यार मोगाच्या भावांनी भयणी जें कितें जेजून तुका आनी म्हाका केलें तें हांवें समजूंक जाय. त्या 2 किल्यांचेर उमकळोन पळय कितले केजी असो बरो 50 किलो घे, 60 किलो घे, 18 किलो घे, कितें आसा तें उमकळटना तर जाल्यार म्हाका तो जडाय बगतना म्हाका कितें बगत. जर तें जडाय हांव भोगचिता चिंता कसलें जायत म्हूण हांव समजता, त्या जाल्यार हें कश्ट म्हाका ल्हान भोगता. पूण तें कश्ट कसलें म्हाका हांव समजना. तो फकत देवाचो पूत जाल्यार ताका सकत आसली, आमकां तसलें सकत ना. तें सूख समजणी आसा म्हाकाच्या भावांनी भयणी. ती सूख समजणी आमी काडूंक प्रयत्न करूंक जाय, ती सूख समजणी आमी पयस करूंक जाय. तर ताणें केलां हांवें करतलो, ताणें अणभवितला हांवें अणभवितलो. कित्याक आखरी करच्या पयलें हांव पयले फावटी आफ्रिका गेल्ल्या वेळार म्हाका ल्हान ल्हान ताप शिवाय दुसरें कसलेंच कश्ट कळीत नासलें. पूण थंयसर वचून एका म्हयन्यांनी कश्ट कितें, कुरीच कितें, वजें कितें आनी पिडा कितें म्हळ्यार हांव समजून घेतलो. थोडो म्हाकाय दुबाव आयलो आसा, पूण हर एक फावटी तो दुबाव येता आसतना तें सावळ उपजता आसतना हांवें पळयलें फकत त्या जेजू क्रिस्त थंयसर 2 किल्ल्या उमकळटलो. जर तर ताणें तें घेतलां म्हाका कितें करूंक नजो. तितलेंच न्ही, सोरांच्या हातांनी गान्ना मुखारी हांव रावलो आसा, हांव एक फावटी भियेलो आसा. पूण त्याच वेळार म्हाज्या अंतरांत जागयतलें जेजू तुजे खातीर मेळ्ळा तर तुका तें सोंसूंक जायना गे. त्या देरान 3-4 फावटी सोराच्या हातान सांपडल्यार रे ताका कितेंच करूंक जावना. कित्याक म्हज्या अंतचकन म्हाका जागेत आयलें तुजे खातीर हांव मेल्लो तर तुजे जीव जिवंक फाटीं सरनाका. ते एक म्हाका धैर्य म्हाका आजुनी म्हाका घट रावयता. त्या दिसा जावन कसलीं कश्ट संकश्ट आयल्या वेळार वय मनीस जावन घेवंक तितलो सुलाभ न्ही. पूण ते अंतचकन ताळो तुका आयकतना तेजी खंडीत म्हाका धैर्य मेळटा. तर मोगाच्या भावांनी भयणी थोड्याच दिसा आजी त्याच जेजू क्रिस्ताचें जीवन पळोवन आमी संतोशान समाधान आसता. आजुनी त्या संतोषाच्या वातावरण आमी जिवन आसता आनी मुखार त्या संतोशान आमी जिवेया, मुखार वचया. पूण ताजें उतर सारके रितीन समजून घेवया. कित्याक जाल्यार ताजें उतर आमी समजना. तें उतर म्हाका कितें म्हण कळीत जायना. त्या जाल्यार सावाला वयर सावालां, दुबाव वयर दुबाव उजंत आसा. आखेर म्हणसर आमकां जाप मेळची ना. कित्याक त्या पुताक हांव सारके रितीन सत्मानूंक सकवचो ना आनी सकलो ना. तर त्याच जेजू थंय परत आमचो भावार्थ तिर करया, घट करया. प्रत्येक जावन आमकां ल्हान ल्हान पुरीस कश्ट पिडा आयल्या वेळार धांवचे न्ही, फॉलो करचे न्ही. जेजू आसा म्हणलें सवाल उडोवचें न्ही. बाग तो आसा, म्हजे संगी आसा, म्हज्या काळजांत आसा, म्हजे तांची येता असले चिंताप आमी घालूंक जाय. तेन्ना मात्र हांव सदांच घट रावतलो. तें सस्नेक जिवीत आपणाचें जातालें.